पोरण्या मार्केटात फुलांच्या मार्केटा सामकार आशिल्ले अनुज नार्वेकार हांचे मालकीचे दुकान चोरांनी फोडलें। चोरांनी दुकानांतली रोकड आनी हेर माल वच फारायलो। बुधवारा रातीं जे दुकान फोडलां त्याच दुकाना फाटले वटेन आशिल्लें देवूळ 2 म्हयन्यां पयलीं फोडिल्लें। आतां भर बाजारांत दुकान फोडिल्ल्यान शारांत चोरांची टोळी सक्रीय आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। मजगतीं चोरयो नियंत्रणांत हाडपाक पुलिशेन शारांत गस्त वाडोवची अशी मागणी जावपाक लागल्या। हांवें पावण्यार म्हाका एक कॉल येयलो म्हज्या कामगाराचो की आमच्या दुकानाची लॉक फोडलेले आहा। सो हांव बेगीन रेडी जावन रोखडोच हांगा बाजारांत पावलो। बाजारांत पळयता जाल्यार सगळे लॉकां फोडलेली आहा दुकानाची आनी लॉकू म्हणजे लॉक तुटून सुद्दां हांगा उडयलेले ना। लॉक सुद्दां ते घेवन गेलेले पुलीस। तसोच हांव बेगीन पुलीस स्टेशनार धांवूंक लागली। पुलीस स्टेशनार थंय मागीर PSI ताकाच वांगडा सोबत घेवन येयलो हांव PSI पाटील। तेंच्यांनी चवकशी केली, व्हिडियो घेतलो आनी ते मागीर परत म्हाका आपयलो आनी रिपोर्ट हांवें म्हाजो दिला जाला आनी कितें सोडला भितरले सोडले आमी PSI आसतनाच आमी दुकान ओपन केलें दार बीन। तेन्ना पयलें की गल्ल्यांतले पयशे गायब आहा, थोडो म्हाजो माल गायब आसा दुकानांत। तुमकां खबर आहा आयज बिचोले मार्केटान आमच्या चोरी जाल्लेली आहा। जे आमचे दशरथ नार्वेकार अनुज नार्वेकार त्यांचे दुकान फोडलेले आसा राती अंदाज 2 सुमार। हेज्यान पयलीं अशीच जे आमचे कोटेश्वर देवस्थान जे आहा ते देवस्थानाची अशीच चोरी जाल्ली आनी ताका आयज परत दुसरी चोरी जाल्लेली आहा। जे नार्वेकारांचें दुकान फोडलेलें आहा तितून तेंच्यांनी थोडो मुद्दे माल आनी पयशे कॅश कितें व्हेल्लेले आहा। हांव अशें मागता की मुन्सिपाल्टीन प्रत्येक कडेन CC कॅमेरा घातलेले आहा सगळे 4 वाटेन। तशें हांव म्हणटा की आयज आमकां मार्केटान वेपारी बंदू खातीर अशें 4 कडेन कॅमेरा घालपाक जेणे करून जे सरकाराक मुन्सिपाल्टी हेंचेर नजर उरतले। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।